करता सोमिया तुका अर्गां दिता धनिया सोमो करता सोमिया तुका अर्गां दिता धनिया सोमो करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी मन मानून घेता सोमो करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी मन मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 आराधन हांव करता सोमिया सरपडण वंदिता धनिया आराधन हांव करता सोमिया सरपडण वंदिता धनिया आराधन हांव करता सरपडण वंदिता म्हजो सोमी मन मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 Hallelujah. 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 मोगाळ भावान आनी भयणीनो, पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेसू मुखार आमी खरेंच आजार आसाव. आमचो देव आनी आमचो सोमी खरोच ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे मुखार तो आजार आसा. उंड्या रुपार आमकां दिसता तो, पूण आमचो जिवो देव आमकां पळोवचो, आमचे संगी आसचो, आमचे जिवीत हर एक घडी सोलोवन आसो, तसो आमच्या जिविताचो धनी, आमच्या जिविताचो दातार. आनी त्या सोमया मुखार आमी सरपडल्या, त्या सोमया मुखार आमी आसाव. एक घडीभर आमचे थकले आमी बागावया, त्या सोमयाक आमी आराधन करया, त्या सोमयाक आमी नमान करया. त्या सोमयाचें हाजरपण ह्या घडये ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमी वळखून घेवया. तो खरोच जिवो देव आमचे मुखार आजार आसा. आमचे जिविताचो धनी तो, सर्व आमकां बरेपण करचो, आमचे जिवीत हर एक घडी हर एक दीस सोलोवन व्हरचो आमचो सोमी आमचे मुखार आसा. त्या सोमयाक आमचे थकले आमी बागावया, त्या सोमयाक आमी नमान करुया, त्या सोमयाक आमी आराधन करया. त्या सोमयाचें आजारपण ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत एक घडी बरो आमी वळखून घेवया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जुवांचो वांचल आदे 3 वाक्य 16 म्हणटा, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलो,
ह्या संवसाराची नीत करच्याक न्ही, ह्या संवसाराची झरती करच्याक न्ही, बगार ताचे मारिफात आमची सोडवण जावच्या, ताचे मारिफात आमकां बरेपण मेळच्या, ताचे मारिफात आमकां भलायकी मेळच्या, ताचे मारिफात आमकां समाधान मेळच्या, ताचे मारिफात आमकां संतोष मेळच्याक, ताचे मारिफात आमकां धादोसपण मेळच्या खातीर त्या देखून हो सोमी मनीस जालो आणि आमचे मदें देव इम्मानुएल आमी म्हणटा, देव आमचे सांगता, जियोवच्याक देवून आयलो आनी तसो देव मनीस जाल्लो आमचे मदें आमचे सांगता आसा. आनी त्या देखून ते जेजून म्हळां, हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड, सगळ्यांच्या जिविताक उजवाड दिवंक आयिल्लो. काळोख पयस करून हर एकल्याचें जिवीत उजवाडान बरोवंक, हर एकल्याचें जिवीत संतोशान बरोवंक, हर एकल्याचें जिवीत समाधानान बरोवंक, हर एकल्याच्या जिवितांतले काळोख पयस सरोवंक संवसाराक उजवाड जावन आयिल्लो खरो उजवाड जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमचे मुखार आसा. आमचे मुखार खरोच तो आजार आसा, तसो संवसाराचो उजवाड आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक उजवाड दिवचो. तर असल्या सोमयाक आमी नमान करया, असल्या सोमयाक आमी आराधन करया. आमच्या जिविताक तो उजवाड दिता, आमच्या जिविताक समाधान दिता, आमच्या जिविताक संतोष दिता, आमच्या जिविताक बरेपण दिवचो एकलो मात्र तो सोमी आमच्या मुखार आसा. ह्या घडये त्या सोमयाचें हाजरपण आमी वळखून घेवया. मनीस जाल्लो देव आमचो सोडवणदार, आमची सोडवण करूंक आयिल्लो आमच्या मुखार आसा. हर एक घडये आमच्या बगलेक आसो. त्या देखून त्या सोमयाक आमी आराधन करया, त्या सोमयाक आमी नमान करया. ताचें हाजरपण परत आनी परत ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आमी वळखून घेवया. आमी हांगासर सरपडल्या आमच्या घरांनी बसून त्या सोमया मुखार आमी आमच्या मोबायला मुखार जावंक पुरो वा टी व्ही मुखार जावंक पुरो त्या सोमया मुखार आमी आसा, त्या सोमयाक आमी आराधन करना आसा, त्या सोमयाक आमी नमान करना आसा. तर आमकांत त्या सोमयाच्या पांयतळा ह्या आराधनेच्या सुरवेर आमी समर्पण करया. आमकां संपूर्ण तरान त्या सोमयाच्या पांयतळा आमी समर्पण करया. आमचे कश्ट दूख पिडा शिडा समस्या सगळे ताच्या पांयतळा आमी समर्पण करया. प्रत्येक जावन ह्या संवसारान सगळ्या संवसारभर विस्तारलेली ती कोरोना पिडा ताच्या पांयतळा आमी समर्पण करया. आकांतांत कश्टांत असलेल्यांक तसो सोमी आमकां म्हणटा, भिये नाकात, हांव आसा तुमच्या सांगात म्हणलें धैर्य दिवचो तो सोमी आमच्या मुखार आसा. आमचें समर्पण ताका करया. संपूर्ण तरान आमकांत ताच्या पांयतळा आमी हाडया आनी त्या सोमयाक आमी आराधन करया. आमकांत आमचे कश्ट दूख बेजाराय पिडा शिडा सगळें ताच्या पांयतळा समर्पण करून त्या सोमयाक आमी आराधन करया, त्या सोमयाक आमी नमान करया. आनी आमच्या भावा संगी मेळून आमी गीत गावया आनी त्या सोमयाची स्तुती आमी गावया आनी त्या मारिफात सोमयाक आमचेंत समर्पण आमी करया. नमो नमो जेसू ख्रिस्ता, मोंड्यारू पार्ली पोणासच्या. नमो नमो सोडवणदारा, साक्रामेंतांत आमकां राखच्या. नमो नमो जेसू ख्रिस्ता, मोंड्यारू पार्ली पोणासच्या. नमो नमो सोडवणदारा, साक्रामेंतांत आमकां राखच्या. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोवंक रावलाय. सर्गीचो देव तूं, सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोवंक रावलाय. लिपोण तुवें हुंड्याचें रूप घेतला. देवोण लिपोण तुवें हुंड्याचें रूप घेतला. हुंड्या वयनार येव तूं आमचें काण जाता. हुंड्या वयनार येवन तूं आमचें
parliponascha namo namo sudundara sakramenta tamkarakcha सुख दुख तुका सांगो आयल्या चिनेचे सुख दुख चिनेचे सुख दुख तुका सांगो आयल्या तुझे तोंड बुजोवन आशेव हांगारावल्या तुझे तोंड बुजोवन आशेव हांगारावल्या ए जेजूये आमकां मेळो तुये ए जेजूये आमकां मेळो तुये तुजे कृपेची देण्या भंडार तुझे कुर्बेचे देण्या भंडार नमो नमो जेसू ख्रिस्ता पुण्यारू parliponascha नमो नमो सुडवंदरा sakramenta tamkarakcha Alleluia 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Aradan tuka sumyan Jesu. Aradan tuka samyan Jesu. Aradan tuka sumyan Jesu. Aradan tuka samyan Jesu. Vandan tuka sumyan Jesu. Vandan tuka samyan Jesu. Vandan tuka sumyan Jesu. Vandan tuka samyan Jesu. Naman tuka sumyan Jesu. Naman tuka samyan Jesu. Naman tuka sumyan Jesu. Naman tuka samyan Jesu. Argan tuka sumyan Jesu. Argan tuka samyan Jesu. Argan tuka sumyan Jesu. Argan tuka samyan Jesu. Hoglab tuka sumyan Jesu. Hoglab tuka samyan Jesu. Hoglab tuka sumyan Jesu. Hoglab tuka samyan Jesu. Stuti tuka sumyan Jesu. Stuti tuka samyan Jesu. Stuti tuka sumyan Jesu. Stuti tuka samyan Jesu. Pranipat tuka sumyan Jesu. Pranipat tuka samyan Jesu. Pranipat tuka sumyan Jesu. Pranipat tuka samyan Jesu. Aradan tuka sumyan Jesu. Aradan tuka samyan Jesu. Aradan tuka sumyan Jesu. Aradan tuka samyan Jesu. Aradan tuka sumyan Jesu. Aradan tuka samyan Jesu. Hallelujah. 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 मंगळा जेसू या घडीये Hallelujah. हर एका भाव बहिणीक तुझ्या मुखार असलेल्यांक तुका समर्पण करता सुमयान जेसू तू करोसो आमचो देव आमचो सुमी करोसो या सक्रामेंतान हजर आसाय म्हणले आमी फात येता सुमया संपूर्ण आमचे फात्येनी आमचो बवार्थ आमचो विश्वास तुजेर तू आमचो खरो देव तू आमचो जिवंत देव तू आमचो नीज देव सुमया तुजेर आमचे फात्येनी या घडीये या सर्व भाव बहिणीक तुझ्या पांयांतळ समर्पण करता सुमया जेजो हर एकल्याक आपण सुमया हर एकल्याची तुझी नदर घाल सुमया हर एकल्याच्या कुटुंबाचे तुझी नदर घाल सुमया हर एकल्याच्या कुटुंबाक बेसावनी बस सुमया जे कितें तुझ्या पांयांतळ ती मागून येता तांकां आयक सुमया तांच्या कश्टा दुखान तांकां भाव सुमया तांची दुखां पूस सुमया तांकां बरी भलायकी बरें फळ दी सुमया सुमया जेजो तू तांच्या संगत राव सुमया तू आमचो सुमी तू आमच्या संगत आसो सुमी त्या देखून तुका जावं मान आनी वगळा तुका जावं नामान सुमया तुका जावं वगळा तुका जावं आराधन सुमया जेसू हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मगच्या भावन आनी भयणीनो एक घडीभर आमी मौन आमी बसया
सुमयेच्या हजरपणांत आमी आसां. सुमी खरोच आमचे मुखार हजर आसा, आमचे सांगाता तो आसा, आमकां आयकता, आमकां पळयता, आमकां हर एकल्याकी आमच्या नांवान तो वळखता. त्या देखून तो सुमी म्हणटा, भिये नाकात, हांव आसां तुमच्या सांगाता. तुमच्या माथ्याचे हर एक केस लेगून हांवें मिजून दवरल्यात आनी म्हज्या बापाच्या अपेक्षे विने एकत एक केस सयत जोडून पडचो ना. म्हणल्यार त्या उतरांनी आमचें मोलादीकपण कितें आमकां समजोवचो सुमी आमच्या मुखार आसा. आमची नांवां ताच्या हाताच्या तळवेर बरोवन आसात. आमी हर एकलीं ताका पवित्र, आमी हर एकलीं ताका मोलादीक. तो आमचो देव, तो आमचो देव, आमची जतन कसो देव, आमकां सांबाळचो देव. प्रत्येक जावन सगळो संवसार कंगाल जाल्ल्या, निराशे जाल्ल्या ह्या घडये आमी ताचे मुखार आसां. कित्याक आमची पातयेनी आमचो भावार्थ, आमचो विश्वास त्या सुमयाचेर, आनी त्या देखून आमी हांगासर आयल्या. त्या सुमयाच्या पांयांतळ आमी आसां, त्या सुमयाचेर आमी पातयेवन आसां, सुमयाचेर आमी विश्वास दवरून आसां. कित्याक तो एकलो मात्र आमचो सुमी आमकां सांबाळचो, आमकां चलोवचो, आमकां सोडोवचो, सर कश्टा दुखांतलो नीव रावचो, पिडे शिड्या वेळार बरेपण जोन दिवचो, धैर्य दिवचो सुमी आमचो आमच्या मुखार आसा. तर त्या सुमया कडेन एक घडीभर आमी मौनपणी उलोवया. परत आमकांत त्या सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. जे कितें खंत बेजाराय, कश्ट, दूख, समस्या आमकां दोसता जावं आमच्या कुटुंबांत, सगळें ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आर्थीक परिस्थिती सगळ्या संवसारा बरी ना आनी हाका लागून आमची कुटुंबां कश्टातात. जावं पुरो जेवंक खावंक कश्टाचें जालां, सबारांचें आमचें काम ओगडावन गेलां, सबार आमी निराशेन आसां, दुखान आसां, बेजारांनी आसां. सबारांच्या घरांत फाल्यां कितें म्हणली भिरांत आसूंक जावंक पुरो. हें सगळें सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आमचो विश्वास ताचेर एकल्याचेर मात्र, आमचो विश्वास ताचो एकल्याचेर मात्र. तो आमचो सुमी आमच्या मुखार आसचो, आमकां पळोवचो, आमकां वळखूचो नांवान. तो सुमी त्या सुमया मुखार आसा. एक घडी त्या सुमया कडेन आमी उलोवया. सगळें आमकां संपूर्ण तरान आसा तशें त्या सुमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया, समर्पण करया. आमचे कुटुंबां ताच्या पांयांतळ आमी हाडया, समर्पण करया. एक घडी त्या सुमयाचेर पातयेवया. सुमी आमच्या सांगात आसा, भिये नाकात, धैर्य दिवचो सुमी आमच्या मुखार आसा, आमचे संगी आसचो सुमी आमच्या मुखार आसा. एक घडी त्या सुमया कडेन आमी उलोवया. मौनपणी आमच्या खालसाचे आटेविटे, आमच्या कुटुंबाचे आटेविटे सगळे ताच्या पांयांतळ आमी हाडया. त्या सुमयाक आमी समर्पण करया. सुमी आयकता, सुमी पळयता, सुमी आमची दुखां पुसता. आमी रडटाना आमच्या सांगाता रडता, आमी पडटाना आमच्या सांगाता पडटा आनी आमकां उखलता. तो सुमी आमचो आमच्या मुखार आसा. त्या सुमयाचेर पातयेनी दवरया. त्या सुमयाचेर आमी विश्वास दवरया. त्या सुमया कडेन एक घडीभर मौनपणी आमी उलोवया. जुवांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 4 अध्याय 31व्या वाक्यातावन 34 वाक्यपर्यंत. हेणें मेस्त्री इल्लेपणी जेव म्हणून सीस जेजूक वत्ताय करनाशिल्लें. पूण जेजू तांकां म्हणालो, तुमकां कळीत ना तें खण आनी जेवण म्हजे लागीं आसा. कोणीय ताका जेवंक हाण दिलें काय म्हणून सीस एकामेका विचारूंक लागले.
पूण जेजून तांकां सांगलें, म्हाका धाडलेल्याची कुशी जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण. देवाचें उतार हें. मोगळा सुमया, हीं तुजीं उतरां आनी तूं आमचें सगळें सांगातपणान चलच्या विशयेंत आमी नियाळ करता आसतना तुजो दैवीक आदार आमकां दी सुमया. जें कितें हांव उलयतां सुमया तें हांव न्हय सुमया, तूं उलय सुमया. तुजें उतरां जो कोण आयकोन आसा सुमया तांच्या काळजांत तीं स्थापन जावन 100% फळ दिवंक कृपा दी सुमया. आमकां हर एकल्यांकी तुजें सगळें चलोवंक, तुजें सगळें जियोंक, तुजे कुशी जाणा जावन ती पाळूंक आमकां कृपा दी सुमया. आनी ह्या मुखांतर हर एकल्यांचें जिवीत नंदन जावन भलायकी लाबून, समृद्धी लाबून, शांती समाधान संतोशाचें बिडार कर म्हूण मागता सुमया. आमेन. आयच्या ह्या वचपांत आमी पळयता जेजू सांगता ताजे सीस आसले. जेजू सांगता ताजे सीस आसले आनी सीस खंय गेल्यारय ताजे सांगता आसले. पूण हांगासर एक घडी आसा, सीस जेजू जावन इल्ले पयस दुसऱ्या कडेन गेल्ले, खाण जेवण हाडूंक गेल्ले आनी जेजू आनी एक कडेन आसलो. आनी जेजू आनी त्या सामरियाच्या स्त्रिये कडेन जावंसो तो संवाद ह्या सिसांक आयकूंक मेळूंक ना. कित्याक ते जेजू तावन इल्ले पयस आसले. आनी ते फाटीं येत आसतना ते सुमया जेजू लागीं म्हणटात, आमी खाण जेवण हाडलां, तूं हें स्विकार कर, इल्लेपणें जेव म्हूण विनाती करनासात. आनी जेजू म्हणटा, म्हाका नाका. ते सीस ओत्ताय करतात, जेजू नाका म्हणटा. आनी सीस चिंतात, जावंक पुरो हाका कोणें म्हणी खाण जेवण दिलां आसतलें. आनी जेजू म्हणटा, म्हाका धाडलेल्याची खुशी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवचें जावन आसा म्हजें खाण आनी जेवण. जेजू बापाच्या संगी सोलो नासलो आनी त्या देखून बापाचें खुशी करची, बापान आपणाक दिल्लें काम करचें, थंयच आपलें खाण आनी जेवण म्हणून स्वामी जेजू समजून घेतलें. पूण ह्या सिसांक लौकीक खाण जेजूचें खाण म्हणून ताणें चिंतलें. जेजू सांगता हर एक कडेन ते सोलो नासले, हर एक कडेन ते वचून नासले, तरी पूण जेजूचें चिंताप, जेजूची बोगणां हे सीस नेणा जाले. कित्याक जेजू संवाद करता आसतना थंयसर ते सीस नातल्ले. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हें कशें लागू जाता? हांव आनी तूं सगळें म्हणटा हांव क्रिस्तांव, हांव आनी तूं म्हणटा जेजू संगी आमी समकता, जेजूचो आमी फाटलाव करता, हांव आनी तूं सगळें सांगता. पूण जेजूचें चिंताप, जेजूची बोगणां हांव आनी तूं निसायकी जाणावंगी, निसायकी हांव आनी तूं जेजूच्या सांगतपणान चलोवन आसावंगी. या ते सीस थोड्या वेळाक मेकळे जाल्ल्या बरी हांव आनी तूं जेजू तावन मेकळे जावन चलोवन आसावंगी आनी जेजूची बोगणां कितें तें हांव आनी तूं नेणाव जाल्यावंगी. आमच्या जिवितांत जर तर आमकां कोणी सांगता जाल्यार एकेका नांवान, एकेका अर्थान म्हाका आनी तुका सांगूंक पुरो. एकलो म्हणूंक पुरो तो बरो शिकपी म्हणूंक पुरो, एकलो म्हणूंक पुरो तो एक बरो धानी म्हणूंक पुरो, एकलो म्हणूंक पुरो तो
भयंकर धैर्यवंत म्हणूंक पुरो, हजार चिंतपांनी म्हाका न्ही तुका लोक सांगूंक पुरो. पूण ह्या सर संगतीची की वर्ते गरजेचें जावन आसा हांवें आनी तुवें सर्वेस्परासंगी सलसो व्यक्ती म्हणून सांगचेच आसलें. पवित्र पुस्तकांत जायते व्यक्ती आसात ते सर्वेस्परासंगी सोलोवन आसले आनी त्या खातीर ते उन्न स्थानाक वचून पावले. न्ही तांचे कडेन आसच्या विद्या वरवीं, न्ही तांच्या आसच्या शिकपा वरवीं, या तांच्या आसच्या दुडवा वरवीं, या स्थानमाना वरवीं, बगार ते उंचल्या स्थानाक पावले सर्वेस्परासंगी सोलोवन ते आसले. सर्वेस्परासंगी चलचें म्हळ्यार कितें? ताजी चिंतना, ताची बोगणां, ताजी करण्यो हांवें तुवें करचें. सांगातपणान समियान जेजू संगी चलचें. कितें जेजूची एका सन्निवेशार बोगणां आसात ती म्हजी जावन आसतात. कितें जेजूचें चिंताप आसा तें म्हजें आनी तुजें जावन आसता. जें कितें जेजू करता तें हांव आनी तूं करता, तर हांव आनी तूं जेजू संगी चलोवन आसा. जिणेचो उद्देश, म्हज्या आनी तुजो जिणेचो उद्देश कितें जावन आसूंक जाय? संवसारार जैत वरचें म्हजें आनी तुजें चिंताप आसूंक पुरो. ह्या संवसारार मस्त झगडें आसा. जिविताच्या हर एका घडये म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत झूज चलोवन आसा. ह्या जिविताच्या झुजांत हांवें आनी तुवें जैत वोन जायचें म्हणून जायतें चिंताप म्हजें तें आनी तुजें तें आसूंक पुरो. जिवितांत म्हाका आनी तुका उद्देश आसूंक पुरो. आनी त्या उद्देश जारी करचे खातीर कशें जाता, कितें जाता म्हणलें चिंताप आसूंक पुरो. जेजू ह्या संवसाराक येता आसतना ताका एक मिसांव आसलें आनी थंय जावन आसलें संवसारार, सगळ्या संवसारार आडवटे गेल्ल्या त्या संवसाराक आपणा थंय हाडणं आनी थंयसर तांची मनां वय करचें, तांकां सत कितें म्हणलें शिकोवचें. सगळो संवसार ताच्या अधीन येज आसलो. कित्याक हो संवसार सर्वेस्पराक सोडून सैतानाचो पाटलाव करूंक धरिल्लें. आनी थवळ जेजू ध्यान करूंक म्हणून आराण्याक गेल्ल्या वेळार ताका थंयसर 40 दीस तो उपास आसता. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत पुरवां इल्ल्या थोड्या तेंपान करेज्म येता आनी आमी ह्या 40 दिसांच्या त्या करेज्माच्या वाटेर वचून आसूंक पुरो. आनी जेजू थंयसर 40 दीस भुकेल्ल्या वेळार थंयसर आशिल्लो सैतान ताका थाळणी करता. आनी ताका येवच्या त्या ताळणेंत अकरेची म्हळ्यार तिसरी ताळणी जावन आसा. त्या घडयेक आयिल्ल्या 3 ताळणेंत अकरेची तिसरी ताळणी जावन आसा. देवसार जेजूक एक उबार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर राज्यां तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडून म्हाका नामास्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. सगळो संवसारच हांव तुका दितां. तुवें व्हडलें कश्ट घेवचें नाका, घाम काडचो नाका, कुर्सार मरचें नाका. सगळो संवसार तर हांव तो तुका दितां. सगळें आतां तो स्टार्ट करत 3 वर्सां तुवें स्वार्था प्रगट करची गरज ना. सगळो संवसार तुज्या हातांत आयिल्ल्या उपरांत तुवें सांगिल्ल्या बरें जाता. हांव सोडून येता, तुका पुरा दिता. आनी जेजू म्हणटा, जेजूक तो सुलाभेची वाट काणी येत आसली. पूण जेजू कितें म्हणटा जाप दिवन, जेजून म्हळें सल हांगासर सैताना. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर, ताजी एकल्याची मात्र सेवा कर म्हणटा. सुलाभ असो उपाय सैतान ताच्या मुखार दवरल्या वेळार जेजू म्हणटा ना, ह्या मुखांतरा वचना. सर्वेस्पराची खुशी कशी आसा ताच्या मुखांतर मात्र हांव म्हजें मिसांव संपूर्ण करता. आनी केदाळा ताजें मिसांव संपूर्ण जाता. कुर्सार तो उमकाळ नासतना सांजोवांच्या पुस्तकांत 19 अध्यायांत 33 वाक्य म्हणटा, शिरको ताका बुडोवन दिल्ल्या वेळार 33 वाक्य म्हणटा, जेजून तो शिरको साकतस मुळे संपदलें आनी तकली बागोवन आपलो आत्मो बापाक ओपून दिलो. केदाळ ताजें मिसांव आखेर जालें. संवसारार जैत व्हरचें, पातकातावन सुडक
तुका देवचे तेजे मिसांव आपलो श्वास सर्वेस्पराक ओपोवन दिल्ल्या वेळार पयलें सैतानान सांगलें तूं म्हाका भगवन नमस्कार करशीत जाल्यार सगळो संवसार हांव तुका दिता. पूण स्वामी जिसू म्हणटा ह्या उर्वेने हांव बापा संगी चलता आनी त्या देखून बापाची खुशी करून म्हजो आत्मो बापाक ओपसून दिता. थंयसर म्हजें मिसांव संपदलें. आज हांव आनी तूं जेजूचे फाटलावदारी जावन जेजूच्या सांगतपणान चलून म्हजो आनी तुजो जेजूको आत्मो देवन सांगूंक शकता की संपदलें. म्हजे वाट हांव जियेलो सोम्या, तुजे सांगता हांव जियेलो सोम्या. आतां ही वाट म्हजी समतस अकरेच्या घडयेक म्हाका आनी तुका सांगचें भाग मेळात की संपदलें सोम्या. म्हजो आत्मो तुका हांव ओपोवन दिता. जेजून जर सांगलें तर म्हजो आत्मो तुका ओपोवन दिता म्हणलें जाल्यार जेजू सर्वेस्परा बापा संगी सोमको नासलो. त्या देखून शिस्तका खाण जेवण खा म्हूण सांगल्यार तो म्हणटा म्हजें खाणगे न्ही. बापाची खुशी करचें आनी बापाक मनवल्लें करचें थंयच जावन आसा म्हजें खाण जेवण. आज आमकांच आमचें अंतस्करण पळयलें जाल्यार हांव आनी तूं सांगूंक साध्य की सोम्यान जेजूची खुशी करचें थंयच म्हजें खाण जेवण. सोम्यान जेजूच्या वाटेर चलचें थंयच म्हजी साळ समकण म्हणलें. उतार म्हजे तावन आनी तुजे तावन वळात की स्वामी जेजू एक सुरो केदींच नातलो. स्वाम्या जेजू थंय पवित्रत्व सदांच आसलो. आनी त्या देखून चालुकाच्या 4थ्या अध्यायात 18 वाक्यात म्हणटा सर्वेस्परचो आत्मो म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, कुर्ड्यांक दिश्ट दिवंक, बंद नसल्यांक सुटका दिवंक आनी सर्वेस्पराचें दयामया पासारोंक म्हाका ताणें धाडला. सर्वेस्परचो आत्मो सोम्या जेजू थंय आसा आनी तो उद्गारता. तसो आत्मो म्हजे थंय आनी तुजे थंय पवित्र स्नाना मुखांतर पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे म्हजे थंय आनी तुजे थंय आयिल्लो तो पवित्र आत्मो. क्रिस्मा थंय थीर जाल्लो तो पवित्र आत्मो. आज हांव आनी तूं त्या आत्म्याच्या सत्तेद्वारे चलोवन आसाव, जेजू संगी चलोवन आसाव. हें नियाळ हांवें तुवें करची गरज आसा मोगाच्यान. सीस जेजू सांगाता जायते वाट चल्ले 3 वर्सां लगभग त्या परगट जिणयेंत जेजू सांगाता ते सीस चलिल्ले. तरी पूण सुवार्थ परगट करच्या विशयांत स्वामी जेजू म्हणटा धर्मदूताच्या कृत्यांत 1ल्या अध्यायांत 8वें वाक्य अशें म्हणटा. जेजूच्या स्वर्गारोहणा विशयांत थंयसर उल्लेख केला आनी 8वें वाक्य म्हणटा तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या पोंतांतल्यान पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. 3 वर्सां त्या जेजू संगी ते समकाल्ले, जेजू संगी चल्ले हर एका हळ्ळेक हर एका शाराक. पूण जेजू म्हणटा स्वर्गारोहण जाता आसतना पवित्रत्व तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. आज म्हाका आनी तुकाय बळ गरज आसा. ह्या समाजांत जियेत आसतना विविध संगत्यो म्हाका तुका अस्कतावेर अस्कत करनासात. ह्या जेजू संगी चलोवंक म्हाका तुका बळ जाय. देवा सांगता चलोवंक म्हाका तुका बळ जाय. आनी जें कितें म्हजें तें आनी तुजें तें पवित्रत्व आसा तो क्रियाळ जाय.
केदळा तो पोवे तत्व क्रियाळ जाता थवळ हांव तो बळान आनी शक्तीन भरता आनी जेजू सांगता आमी सोलोंक शकता. आमी सोम्या थंय रावल्या वेळार मात्र बळवून जावंक शकता. त्या देखून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6व्या अध्यायांत त्यावें वाक्य म्हणटा, निमाणें एक उतार, सोम्या सवे रावून तुमी बळवंत जायसय, ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जायसय. सोम्या संगे रावून सोम्या संगे चलतना घडयेन घडये चलत आसतना सोम्या संगे रावल्या वेळार पयत पुस्तक म्हणटा पदवेदाराची सकतच आमची सकत जायसय. जर तर हांव सोम्या सांगता चलना कितें जाता, हांव अस्कत आसता. सोमी म्हजे सांगता ना तर हांव अस्कत आसता. हांव जर तर अस्कत आसा म्हाका सकत नासल्या वेळार ह्या संवसाराची दारुणाय, ह्या संवसाराची कर्गां, ह्या संवसाराचे कश्ट आनी नश्ट म्हाका जिवान पिड्ड्यार करूंक शकतात. त्या देखून म्हाका तुका बळ जाय आनी हें बळ खंयसर मेळोंक शकता, जेन्ना हांव सोम्या संगे चलोन आसा, सोम्या थंय हांव जियेत आसा, थवळ हांव तूं बळादीक जावंक शकता. केदळा हांव तूं बळवंत जावंक शकता. थवळ बांदप्यांनी नाका म्हणलो फातोर सयत मुल्या फातोर जावंक शकता. केदळा सर्वेस्पर मुजे थंय सांगता वचोन आसता, सर्वेस्पर मुजे थंय आसा, थवळ बांदप्यांनी नाका म्हणलो फातोर हांव तूं एक कितेंच प्रयोजन ना म्हणलें, ह्या संवसारात कांयच प्रयोजन ना म्हणलें सांगलें व्यक्ती समेत बळवंत जातात. बाप ओनिलान आतां थोडी उदाहरणां सांगलीं. ती अवकर्मरी कोणाक दिश्टीक पडली? एका ल्हानशा भुरग्याक न्ही, व्हडलें शिकल्ल्या जाय तितलें जाणवंत न्ही, एका ल्हानशा भुरग्याक ताका पिडा आसली, तरी पूण त्या अस्कत्याक ती अवकर्मरी दिश्टीक पडटा. कित्याक? कित्याक त्या भुरग्या थंय पवित्रपण आसलें, पवित्रपण आसलें. थंयसर अनेक उदाहरण दिल्ल्या वेळार त्या व्यक्तीची, पदराची, मटवासीची भयण, एक सामान्य व्यक्ती तरी मागल्या वेळार त्या मटवासीक फाटी वचूंक जाता आसतना कित्या खातीर? सोमी तिचे सांगाता आसलो. सोमी सांगता ती समकतली, त्या देखून सोमी तिचे सांगत आसलो, ती बळवंत व्यक्ती जावन आसली. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सोमी जर तर आमच्या सांगाता चलोन आसा, हांव आनी तुवें बळवंत व्यक्ती जावंक शकता. त्या देखून पयत पुस्तकांत 6 मातेवाच्या 21व्या अध्यायांत 42 आनी 43 वाक्य म्हणटा, जेजू म्हणालो, पवित्र पुस्तकी हे परी बरोवन आसलें तुमी वाचलां मू, बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडलो फातर जावंक पवलो मुल्या फातर, सर्वेस्पराचें काम तें आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. बांदप्यांनी प्रेज ना म्हणे ओ कालें फातर काण्ण उडोवंक म्हणे, पूण तस्सो जावंक पावता एक मुल्या फातर. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हाका आनी तुका ह्या समाजान कांयच प्रयोजन ना म्हूण सांगल्यार रे, सर्वेस्पर म्हाका आनी तुका एक बळिश्ट बळादीक व्यक्ती करूंक शकता. केदळा हांव सोम्या जेजू संगी, तूं सोम्या जेजू संगी चलता. थवळ मोयजेक आमी जाणाव, मोयजेक आपूण येवच्या पयलें ताका मोयजेक सायकरी जावन बगले आपल्या लोकाक. त्या देखून इजिप्तकार त्या इस्रायल घरा कडेन झगडें करता आसतना मोयजे वेता त्या इजिप्त घराक जिवेशी मारता आनी इस्रायल घराक राखता. दुसरे बोटी पळयत आसतना इस्रायल घरचे एकामेका लढाई करनासात आनी इस्रायल घर लढाई करता आसतना वो म्हणटा, भावानो तुमी एकामेका कित्या खातीर लढाई करतात? आनी थवळ आनी इस्रायल घर म्हणटा, तूं म्हजे वेर नीत करून तुका अधिकार दिला कोणें? अधिकार दिला कोणें? मागीर सर्वेस्पर त्या मोयजेक दिश्टीक पडोन ह्या सर्व इस्रायलांचे खातीर इस्रायलां घरा वयर अधिकार दिवन म्हणटा, ह्या इस्रायल घराक तूं मुखार सर वचो, तुका हांव मुखेली म्हणून दिसता.
आम्ही पळयता धर्मदूताच्या कृत्यांत ह्या विशयान उल्लेख केल्ले. त्या 7व्या अध्यायांत 26 आनी 27 वाक्यान थंयसर सांगता, दुसऱ्या दिसा 2 जण इस्रायलकार झगडून पडटले ते ताणें देखलें आनी तांचे मदें राज्य करूंक ताणें प्रयत्न केले. ताणें म्हळ्यार मैजेन प्रयत्न केले. तो तांकां म्हणालो, इश्टानो तुमी भाऊ बंद न्हयवे, कित्याक तर तुमी एकामेकाक दुखयतात. पूण आपल्या भावाक अपमान करन आशिल्ल्यान मैजेक पयस लुटून म्हळें, तुका कोणें आमचे वयर अधिकारी आनी नितीकर्ता नेमला. तुवें काल त्या इजिप्तकाराक गिवेशी मारलाय तसो म्हाकाय मारताय वय. तुका कोणें अधिकार नेमला. हें आमी पळयता हांगासर. आनी थोडेच वाक्य उपरांत थंयसर 33 वाक्य म्हणटा, तुका कोणें आमचे वयर अधिकारी आनी नितीकर्ता नेमला अशें म्हणून नाकारल्या त्याच मैजेक बोल्यांत दिश्टी पडलेल्या देवदूता मार्फत देवान अधिकारी आनी सोडवणदार करून धाडलो. खंयचो तूं प्रयोजन ना, तूं कोण म्हूण विचारल्या त्याच व्यक्तीक सर्वेस्पर देव दिसता आनी म्हणटा, तुका हांव अधिकारी जावन नेमता, तुका हांव अधिकार जावन नेमता. म्हजे गाग येतली, म्हजे कुडलो कांय मुखेली न्ही आसलो, तरी पूण सर्वेस्पर देव ताका विंचता आनी म्हणटा, तुकाच हांव अधिकारी जावन विंचता. कित्याक सर्वेस्परा सांगता समकोंची आशा ताका आशिल्ली. ताका ताका अधिकार दिवच्या पयलेंच त्या मैजेच्या काळजांत आपल्या इस्रायलकारांक कांय मनीसाय करचें म्हणलें बोगाप ताचें तें आशिल्लें. तो सर्वेस्परा संगी चलो नासलो. त्या आदी कोण इजिप्तकाराक तो बेश्टायता इस्रायलकारा वयर झगड्यां करता आसतना आनी अडकळयल्या वेळार त्या इजिप्तकारा अडकळयल्ल्या त्या दुस्मानाक तो काडटा भायर. कित्याक ताच्या काळजांत उजो आसलो. देवा सांगता देवाचें मन तो जाणा आसलो आनी सांगतपणान तो चलो नासलो. आनी ते वेळ सर्वेस्परा संगी चलो नासच्या त्या मैजेक सर्वेस्पर देव दिसता आनी म्हणटा, तुका हांव अधिकारी जावन नेमता. ह्या लोकांक तुका तिरस्कार करूंक पुरो, तूं कोण म्हणूंक पुरो, पूण हांव तुका अधिकारी जावन नेमता. पळयत पुस्तकांत आमी परत पळयता स्तेफनाक. तो एक जेजूचो बळवंत साक्षी जावन आसलो. ताका कश्ट दितात, ताका दग दितात, आख्रेक ताका फत्रांनी मारतात. आनी त्या वेळार स्तेफनाक फातरांनी मारता आसतना कोणाच्या मुखेलपणान ताका फातरांनी मारतात. पळयत पुस्तक म्हणटा, धर्मदूताच्या कृत्यांत 7वो अध्याय 58 वाक्य म्हणटा, ताणें ताका म्हळ्यार स्तेफनाक शहरा भायर ओवन व्हेलो आनी थंय फतरायलो. साक्षीगारांनी आपली वस्त्रां साऊल नांवाच्या एका तरणाट्याच्या पांयां सरशीन दवरलीं. कोणाच्या पांयां सरशीन दवरलीं? साऊल नांवाच्या एका तरणाट्या सरशीन. कित्याक? तो एक चिंतले ताणी, वो ह्या क्रिस्ताच्या कोण पुरा साक्ष दिता तांकां विरोधीचो तो एक बळवंत व्यक्ती म्हूण चिंतलें. पूण धर्म जेजूच्या पाटल्यावदारेक तो साऊल कितें जावन आसलो? कांयच प्रयोजनांतलो एक व्यक्ती, क्रिस्तावांक दोगदोसो व्यक्ती जावन आसलो. पूण सर्वेस्पर देव त्याच साऊलाक विंचता आनी ताका पावलकन बदलावण करता आनी जायते ताका मुल्या पत्रा बरे उपयोग करन जायते ह्या समाजाक त्या थवळच्या समाजाक जायते ह्या साऊला मुखांतर पाऊल जावन परिवर्तन जाल्ल्या साऊला मुखांतर थंयसर जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता प्रगट करता. आनी थंयसर ताजे दोळे बन्ना जावन ताका कुड्डेपण आयिल्ल्या वेळार थंयसर तो जेजू जो विंचून काडलो व्यक्ती म्हणटा, अननियास म्हणटा, वो व्यक्ती इतलो पाड व्यक्ती हाचे सांगत हांवें वचून नाका आपूण दिश्ट दिवंक जाय. जेजू म्हणटा, हांवें सांगलें इतलें कर. तो कांयच प्रयोजन ना म्हूण तूं चिंताय, पूण ह्या व्यक्तीक हांव विंचता आनी बळवंत रितीर ताका उपयोग करता म्हणटा सुमी जेजू. ही
आमी जर तर पळयलें जाल्यार नव्या सुल्लान पळयलें जाल्यार सांत पावलान बरयल्लें पत्रां तेच साऊल आसलो पाऊल जाल्ल्या व्यक्तीन बरयल्लें पत्रां मुस्त आसात. ताज्या उरल्या संजय किसड पत्रां थाणे बरयलीं ह्या पवित्र पुस्तकांत उल्लेख म्हळ्यार आसात म्हळ्यार ताजी सेवा मुस्त आसली. तो एका बळदीक त्या समाजाक क्रिस्ताचो मौल आदारीत व्यक्ती जावन जायतली सेवा ताणें दिल्ली. पयलें तो कोण जावन आसलो? एक हरामी जेजू विरोधी तसलो व्यक्ती जावन आसलो. केदारा त्या सांत पावलान साऊल आसलो तो पाऊल जावन जेजू संगी सोलोंक धरता. जेजूच्या मेठांनी तो चलता. जेजूच्या उतरावरून तो जियेता. ताचे ते विशिश्ट तराचे बळंत सकत सुरू जाता. तो सोलोवन वयता आसतना समेत ताजे सावळी पडल्यार लोक गुण जातलो. ताज्या आंगाक थुवाला पडल्यार ताजो गाम लागल्यार वचून कोणाक लागयल्यार ती गुण जाताली. पयलें तशें जायनातलें. साऊल जावन आसतना जायनातलें. पाऊल जाल्ल्या वेळार जेजूच्या सांगाता तो सोळोंक धरल्या वेळार मात कार्यां जावंक पावलीं आनी हर एका घडये ताज्या मुखांतर अजापा वयर अजापां जालीं. जायतलें बरेंपण घडलें कारण तो साऊल आसलो पाऊल जावन जेजू सांगाता तो सोलोंक लागलो. हांव आनी तुयी सक्कडी पयल्या सुवातेर हांव तो लौकीक व्यक्ती एक सामान्य रक्तमासाचे व्यक्ती उपरांत आत्मिकता आमचेर ती एक्टिवेट जाल्ल्या वेळार हांव तो चड आनी चड आत्मिकता घडल्या वेळार संपूर्ण तरेचें परिवर्तन घडता. पयलें लौकीकपण मागीर आत्मिकपण. पवित्र पुस्तकांत कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 15व्या अध्यायांत 45 आनी 46 वाक्य म्हणटा. पवित्र पुस्तक म्हणटा पयलो मनीस आदाम एक जिवी जालो पूण निमाणो आदाम जिवीत दिता तो आत्मो जालो. म्हळ्यार जेजू जिवीत दिता तो आत्मो जालो. तरी पूण हें चिंतून पळया. आत्मीक कूड पयली न्ही प्राकृतीक कूड पयली जाल्ली आनी उपरांत आत्मीक. प्राकृतीक कूड ही पयली आनी उपरांत आत्मीक. हर एकलो व्यक्ती सुरवेक तो एक लौकीक जिणी जियेता पूण केदाळा देवाची वळख जावन सोम्या जेजू सांगी तो सोलोंक प्रारंभ करता. तो दैविकता ताचे तें भरता. पयलें लौकीक जीवन. ते लौकीक जिवना वेळार केदाळा हांव आनी तूं सोम्या जेजू लागीं सर्वेस्पर देवा लागीं सांगाता सोलोंक शिकता. थवळ आत्मीक जिवी जावन परिवर्तन जाता. आत्मीक जिवी जावन परिवर्तन जाता. येदोळ वरेक हांव तूं लौकीक जिणी जायतलें जियेलें जावंक पुरो. जर तर आमची मुखली जिणी आत्मीक तरान आमी जियोंक प्रारंभ केलें तर जिणयेचें स्वरूपय बदलता. आत्मीक जिणी हांव तूं जियोंक शकता. थंयसर उत्पत्ती ग्रंथान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर 5व्या अध्यायान 21 आनी 24 वाक्य अशें म्हणटा. येनो 65 म्हळ्यार 65 वर्सांच्या प्रायर मेतुसेला जल्मालो. मेतुसेलाच्या जल्मा उपरांत एनोक 300 वर्सां देवा लागीं प्रिती विश्वासान जियेलो. ताका पूत आनी धुवो जल्माली. तो 362 म्हळ्यार 365 वर्सां जियेलो. हेनोक देवा लागीं प्रिती विश्वासान जियोन आसतना तो नांपयस जालो कित्याक देवान ताका आपोवन व्हेलो. आतां हांगासर एक आमी पळयसय. वो एनोक 65 वर्सां एक लौकीक जिणी जियेलो. 65 वर्सां उपरांत तो सर्वेस्पर सांगाता सोलोन आसलो. इंग्लीश वर्शनार बरें स्पश्ट करून अशें बरयलां. वेन एनोक had lived 65 years, he became the father of Methuselah. Enoch walked with the God after the birth of Methuselah 300 years and had other sons and daughters. Thus all the days of Enoch were 365 years. Enoch walked with the God, then he was no more because God took him. सर्वेस्पर सांगाता तो एनोक सोलो नासलो. पयलें 65 वर्सां जियेलो. एक भुरगें जालें.
ताजे उपरांत पळयत पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पर सांगता प्रीती विश्वासान जियेलो म्हणून कोंकणी अनुवाद सांगता तर इंग्लिश अनुवाद म्हणटा सर्वेस्पर सांगता तो सोलो नासलो आनी सर्वेस्पर सांगता सोलुल्लो तो एनोक 365 वर्सांत आसतना एकदम नामपयस जाता सर्वेस्पर ताका ताका ताजे सांगता आपोवन व्हरता कोणाक खंयसर तो मेळना कित्याक सगळी ताजी जिणी सर्वेस्पर सांगता तो सोलो नासलो मोगाच्यान आज हांव आनी तूं सर्वेस्परा सांगता जियेचे जाल्यार कितें करियेत पयले सुवातेर सर्वेस्परा सांगता सोलोवन वचत जाल्यार जेजू सांगता सोलोवन वचत जाल्यार ताचो ताळो हांवें तुवें आयकोंक जाय त्या देखून सांजोवच्या 8व्या अध्यायान 47वें वाक्य म्हणटा देवाची भुरगीं देवाच्या उतराक कान दितात 10व्या अध्यायान 22वें वाक्य म्हणटा मुजे बकरे म्हजो थाळो आयकतात हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात सर्वेस्पर असो सोमियान जेजूचो थाळो पयल्या सुवातेर हांवें तुवें आयकोंक जाय सर्वेस्पर जेजू सांगता हांवें तुवें चलचें म्हळ्यार केवळ मागणें म्हणल्या वेळार मात्र न्ही हर एक घडी दिसाच्या 24 वरां हांव आनी तूं सोमियान जेजू लागीं चलता आसतना थंयसर आसची दैवीक सकत बळदेक तरान मुजे ते आनी तुजे ते वळचे न्ही हांव आनी तूं आपते गेपटी आयतारा एक वर मीस म्हणल्या वरवीं या दिसाक अर्दे वर 1 वर 2 वरां मागणें म्हणल्या वरें बागार पळयत पुस्तक म्हणटा ताजे सांगता सदांच तूं चल्ल्या वेळार दैवीक सकत तुजे ते आराम जाता शक्तिवन जाता आनी कशी ती जाता 24 वरां हांव ताजे सांगता जाल्यार ताचो थाळो हांवें आयकोंक जाय केदाळा तो थाळो आयकता थंयसर म्हाका ताजे सांगता सोलोवंक म्हाका सहकार जाता थाळो आयकल्यार भवना तर थाळ्या प्रमाणे जिये म्हणटा ते ताका गौरव दिवन चलय जिये म्हणटा सांजोवच्या 14व्या अध्यायात 23वें वाक्य म्हणटा जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पाळटा तवळ म्हजो बाप ताजो मोग करता आमी दोगीं ताजेशी येवन ताजे तें वस्ते करतले हांव त्याच प्रमाणे सामर्थ्यवाच्या 7व्या अध्यायात 24वें वाक्यान म्हणटा जो कोण ही म्हजे उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कटपळ बनतल्या एका बुदवण मनशा बरें त्या देखून ताजो थाळो आमी आयकोंक जाय आनी त्या थाळ्या सांगता तो थाळो पाळल्या वेळार जेजू सांगता हांव आनी तूं चल्ल्या बरीं जावन आसा आनी केदाळा हांव आनी तूं जेजू सांगल्या त्या जेजू सांगता चलता म्हजें आनी तुजें जिवीत कटपाचेर बांदिल्ल्या एका बळदेक जिविता बरी घटमूट जाता त्या देखून म्हणण्याच्या पुस्तकान 3रो अध्याय 25वें वाक्य म्हणटा सगळे तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर तुजे सुबुदवंतकायेचेर पातळी दवर नाका सगळे तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मारोग नीट करतलो हांव तूं चलता आसतना कांटे कुंटे आसात गुडे दोंगर आसात खंद बेजाराय आसा समस्या आसात हे पुरा मारोग म्हजो आनी तुजो नीट जायचे जाल्यार सोमियान जेजू सांगता हांवें तुवें चलोवंक जाय सोमियान जेजूचो थाळो हांवें तुवें आयकोंक जाय ताज्या थाळ्याक मान्यता दिवन ताका विधेय जावन हांवें तुवें ताजें उतरां आयकोंक जाय आमी दोगांयनी सांगता वचचें जाल्यार पयलें सांगता म्हजें तें आनी सांगता म्हजें तें कोण येता आमचे मदें एक चिंता आसूंक जाय आमोस प्रवादी म्हणटा 3ऱ्या अध्यायात आमोस प्रवादी 3ऱ्या अध्यायात 3रे वाक्य म्हणटा देव आनी प्रवादी विशयान उल्लेख म्हणटा पयलेच थरेन आसतना दोग मनीस सांगता पॉयंट करतात जर तर दोग सांगता पॉयंट करीत जाल्यार पयलेच थरोंक जाय म्हजें थंय आनी जेजू थंय तुजें थंय आनी जेजू थंय सांगातपणान आसचें पयल्या सुवातेर गरजेचें म्हणटा पळयत पुस्तक आनी अशें हांव आनी तूं चलता आसतना म्हजो आनी तुजें गुमान खंयसर आसता गे म्हणलें थंयसर आमी जाणा जेजू मार्ताचे आनी मोरयेची भेट केल्ल्या वेळार मोरी जेजूचे उतार आयकोन आसली मार्ता सरबराय करचेर पडली आनी मार्ता म्हणटा पळय मोरी अशें करनासा तिका चिके सांग म्हाका तिके सहाय करूंक जेजू म्हणटा मार्ता मार्ता तूं साबार संगते विशयान कंद हुस्को करनासाय पूण गरजेचें एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विसरून काडला मार्ताक सांगना तुवें करची ती सेवा पाड म्हूण सांगना पूण मोरयेन करचें तें एकच कडेन गुमान दिवन म्हजें तें गुमान दिवन म्हाका फोकस कर ती जी येता तर तें चड वर्तें बरें जावन आसा आनी जेजू आयच्या वचपान आमी पळयलें जाल्यार तो जीस खाण जेवण हाडून आयल्या वेळार तो खाणा जेवणा कुशीन पळयना आमी जाल्यार ओ
ते पोरम वळतानाच आमकां लाळ देवन था येत केदळा खाऊन मोग जाता म्हणजे पण जेजू म्हणटा म्हाका ह्या जेवणाचें न्ही, म्हाका म्हज्या बापाची खुशी करचें, बापाच्या खुशे प्रकार जियोवचें, ती जावन आसा म्हज्या खाण आनी जेवण. ताजें फोकस ताजें गुमान खंयसर आसा. जर तर हांव आनी तूं जेजू सांगता म्हाका आनी तुका सोलोवंक जाय जाल्यार मोगाचें न्हू, जेजू थंय म्हजें आनी तुजें गुमान, जेजू थंय फोकस आसा जाय. जर तर एक भरतनाट्य करचे कडेन एक व्हिडिओग्राफर ते पळोवन आसला, ते डान्स करतना ते पळयता, इल्ल्या वेळान डान्स करतना अनेका कुशीन करताना कुठले ताजे गुमान या फोकस तो व्हिडिओग्राफर अनेका कुशीन दवरता. तशे प्रमाणे हांव आनी तूं जिविताची जिणी जियेत आसतना, ह्या जिणी जियेत आसतना जेजू थंय म्हज्यान तुजें गुमान वयता आसतना जेजू थंय म्हाका तुका सला जाल्यार हांवें सलयलें तें वाट समान न्ही. बघा जेजू खंय आसा थंयसर म्हजें गुमान, जेजू अनेक कडेन आसा थंयसर म्हजें गुमान, थंयसर जेजू अनेक बंदाक वचून पावला थंयसर म्हजें गुमान. हांवें त्या वाटेन वचूंक जाय आनी जेजू सांगता जेजू खंयसर वता थंयसर हांवें गुमानदान सल्ल्या वेळार मात्र हांव जेजू सांगता सोलोवंक शकता. आनी ह्या खातीर म्हाका तुका भावार्थ जाय जाय. भावार्थाच्या दृश्टेन हांवें तुवें आसल्यार मात्र ही जिणी म्हाका तुका जियोंक साध्य आसा. सो मी जेजू सांगता म्हाका तुका जियोंक साध्य आसा. त्या देखून कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 5व्या अध्यायात 7वें वाक्य म्हणटा, आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. त्याच प्रमाणे जुआंच्या पहिल्या पत्रांत 1व्या अध्यायात 6व्या आनी 7वें वाक्य अशें सांगता, देवा समें आमी एकवट आसा जाल्यार भावार्था वरवीं मात्र साध्य. त्या देखून हांवें आनी तुवें मोगाचें न्हू, भावार्थांत हांव आनी तूं जेजूच्या संगी आमी समकया. जेजूच्या संगी म्हजें जिवीत तुजें जिवीत आयच्या घडयेंत हांव हर एका संगतींत जेजू सांगता हांव आनी तूं चलोवन या. कशें जेजू बापा सांगता ताजें जिवीत सोलोवन आसलो, त्याच प्रमाणे हांव आनी तूं जेजू सांगता दिसाची 24 वरांय जेजू सांगता समकोया. केवळ मागणें म्हणटाना मात्र न्ही, आराधन करता आसतना मात्र न्ही, या खंयसरगी रितीरेक वताना मात्र न्ही, बघा दिसाच्या 24 वरांय जेजू सांगता हांव आनी तूं चलोया. कशें भावार्थान ताजो थाळो आयकून ताका विधेय जावन ताका गुमान दिवन ताका फोकस करून हांव आनी तूं चलया. जर तर अशें आमी चल्ल्या जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्या मुखल्याचे कांटे कोंटे सगळे नांपयस जातले. हांव आनी तूं आशिर्वादीत जातले, आमचें कुटुंब आशिर्वादीत जातलें, आमचें समुदाय आशिर्वादीत जातलें आनी आमची पिडा शिडा नांपयस जातली. आनी सर्वेस्पर देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत धराळ आशिर्वाद घालना उंचल्या पावंडाक म्हाका आनी तुका पावयतलो. तर एक घडी भर आमी दोळे धांपून मागया. मोगळा सर्वेस्पर बापा सुम्या जेजू क्रिस्तांनी पळयतात म्या तुवें दिल्ल्या वाग्दानाकाल मागता समिया म्हाका तुमकां दितलें, सदां तुमकां मेळटलें, बुडया तुमकां उक्तें जातलें म्हळ्यार माते सामात्याच्या 7व्या अध्यायाच्या 7व्या वाक्याच्या वाग्दानाकाल मागता समिया. समियान जेजू आमकां तुजें सांगता समकोंक कृपा दी समिया. हर एक घडी समिया जेजू तुजें सांगता समकोंचें भाग आमकां दी समिया. भावार्थाचे दिश्ट आमचे उक्ते कर समिया. तुजो थाळो आमकां आयकोंक आमचें खान तूं उक्तें कर समिया. आत्मीक खान उक्तें कर, तुजो थाळो आयकोंक आमकां कृपा दी समिया. तुजें उतार आयकलें त्या प्रमाणे पाळोवंक आमचें तें बरें मोन आमकां कृपा आनी जाय जाल्लें सन्निवेश तूं निर्माण कर समिया. हर एकटें तुजें उतार आयकोन तुजें सांगता हात धरून आमकां चलोवंक तूं आमकां कृपा दी समिया. मागता समिया ह्या वेळार कोण पुरा हे उतार आयकोन आसा समिया, कोण पुरा म्हणजे सांगता मागोन आसा समिया. सगळ्यांक समिया तूं आपोड समिया, तांची पिडा तूं गुण कर समिया. तांच्या कुटुंबांत आसचें हर एक तरेचें कितें उणेपण आसात सगळें तूं निवार समिया. एक सुरपण तांचें निवार समिया. जेजू तूं तांचे सांगता चलोवन आसता आसतना ह्या हर एका व्यक्ती ते आसचें एक सुरपण निवार समिया. तूं आसा म्हणलें, तुजे लागीं उलोवंक जाता म्हणलें, तुजे लागीं तूं आयकता तें म्हणलें भोगाप तांचें तें येवन दी समिया. आनी हर एका व्यक्तीचें एक सुरपण निवार समिया. तांचे देशाची पिडा तूं निवार समिया. तूं तांचे सांगता आसल्यान हर एक तांची पिडा तांची गुण कर समिया. खंयसर तूं पावलय समिया थंयसर हर एकल्याची तुवें पिडा गुण केली समिया. ह्या घडये मागता समिया तूं आमचें सांगता चलो समिया. आमी तुजे संगी चलता समिया. आमच्या हर एकल्याची पिडा गुण कर समिया. आमचे देशाचें उणेपण निवार समिया. काना शहरांत जशें थंयसर वायन उणें पडल्या वेळार तें पळोवन तुवें तें भरती करून दिलें समिया. केवळ उदकांत जाय पुरतो वायन दिलोय समिया. त्याच प्रमाणे समिया आमचे कडेन कितेंच ना समिया. तरी पूण समिया जेजू तूं आमचें सांगता चलोवन येताय देखून आमी तुजें सांगता चलता देखून आमचें तें आसचें, आमच्या कुटुंबांत आसचें, आमच्या शेजाऱ्या आसचें सगळें तूं उणेपण निवार समिया. आमच्या
24 बेदस्टे उणे पड निवार सुमिया सुमिया जिसु हर एक एकदम भरती कर दी सुमिया तुझ्या कृपेनं संगतपणान जियोंको समृद्धीवंत जियोंको समाधानाचे जीवन जियोंको कृपेचे जीवन जियोंको आशीर्वादाचे जीवन जियोंको आमकां हर एक लेंगिदों फोव कर आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भावानो आनी भयणीनो, वांचलांत आमी आयकत हांव गादारेन गांवांत जेजून दोगा व्यक्तींक बरें केल्लें घडीत तांचे थंय देवसार सरले आनी ह्या देवसारांक जेजून धांवडयलें आनी ह्या दोगा व्यक्तींक बरी भलायकी बरेंपण दिलें. जेजू येता आसतना हे दोग जण व्यक्ती देवसराच्या सक्तेक वळख जाल्ले. जेजू येता आसतना जेजूक म्हणटात आमचे खबरेक तूं कित्याक आयलाय, आमच्या खबरेक तूं कित्याक आयलाय. जेजूचें आजारपण तांणी वळखलें, जेजूची सकत तांणी वळखली, जेजू मुखार तांकां रावंक कश्टाचें जालें आनी त्या देखून तांणी जेजूक म्हळें आमच्या खबरेक तूं कित्याक आयलाय. आनी जेजू तांकां आपडूंक तांकां बरें करूंक कशी व्हरता आनी ते म्हणटात आमकां धांवडयताय जाल्यार, आमकां ह्या मनशांत हांव भायर घालताय जाल्यार थंयसर लागसर दुकोर आसले त्या दुकरांतय आमकां प्रवेश जावंक तांचे थंय आमकां धाड सोड. आनी जेजून तशेंच जावं म्हळें आनी हे देवसार ह्या व्यक्तींत हांव कठीण तांकां कश्टांक वळखून तांचे हांव भायर गेले, दुकरां भितर प्रवेश जोडले आनी दुकोर उसांबळ जावन धांवले, उदका पडून वा दर्या पडून सभा दुकोर मेले. आनी हे दोग व्यक्ती मेल्ल्या मोड्या बरी धरणीर पडले आनी तांकां बरी भलायकी बरेंपण मेळ्ळें. आनी ही खबर विस्तारलेल्या वेळार लोक धांवन आयलो, हारी लोक आयलो आनी लोक आयिल्ल्या वेळार लोकांन पळयलें कितें, दुकोर उदकान पडून मेल्लें आनी थंयसर जाल्ली ती देसवाट. आनी जेजूक तांणी म्हळें आमचे तावन वा आमच्या गांवांत तूं पयस वच, आमच्या गांवांत तूं पयस सर. तांणी म्हणलें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हांगासर दोन संगती वा एक संगत तुमचे संगी हांव वांटून घेवंक आशेतां. त्या लोकान केवल पळयलें नास जाल्लें वा मेल्ल्या दुकरांक शिवाय बरें जाल्ल्या व्यक्तींक पळोवंक चुकले आनी ताचे की चड कोणें बरें केल्लें त्या मनशाक तो तांचे मुखार आसलो, त्या मनशाक पळोवंक, त्या मनशाची आजारपण वळखूंक, त्या मनशाची सकत वळखूंक आनी त्या मनशा मुखार सरपडच्या बदलाक त्या जेजूक तांणी म्हळें आमचे सरशिलो पयस वच, तूं आसल्यार आणकी कांय नाश जायत, आणकी कांय पाड जायत. तांणी तें पळयलें. जेजू थंय आसली ती सकत पळोवना, जेजून केल्लें तें बरेंपण पळोवना, बदलाक तांकां जाल्लो नश्ट मात्र पळयलो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, थोडे पटी आमच्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट येताना, समस्या वयर समस्या येताना, पिडे वयर पिडा येताना आमी पळोवचें यात संगतींक, पिडेक कश्टांक दुखांक मात पळोवचें. पूण बरो कसो एकलो आसा तो आमच्या संगत आसा, ताची सकत अगणित, ताचें बळ कठीण, ताका पळोवंक, ताचे थंय येवंक त्या लोकांनी जेजूसाची येवन जाल्लें तें बरेंपण पळय येता आसलें दोगा व्यक्तींक आनी जेजू कडेन आनीकी 6 जाणांक पिडेस्तांक कश्टांतल्यांक आडी येता आसलें आनी जेजू कडेन मागी येता आसलें आमकांय बरें कर, आमच्या भाव भयणीक बरें कर, आमच्या कश्टांतल्यांक बरें कर, जेजू लागीं मागी येता आसलें. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमी आज बियाचें वातावरण आसा, पिडा कठीण विस्तारण आसा, खाली तें मात्र पळोवन रावचें नाका, बदलाक ती पिडा गूण करचो, ते पिडेंत हांव सुडका दिवचो, बरेंपण दिवचो. तुमी ह्या साक्रामेंतान आमचे मुखार आसा, खरोच आमचे मुखार आसा. पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा आमचे रोग ताणें घेतले, आमची पिडा शिडा ताणें वावयली. आमचे रोग ताणें घेतले, आमची पिडा शिडा ताणें वावयली. बरें करचो, गूण करचो सोमी आमच्या मुखार आसा. ताचे थंय आसा ती अगणित सकत, अगणित बळ, अगणित काकुलतो. मोगाच्या भावा आनी भयणी, त्या सोमया मुखार आमी बसून आसा. ताचें नांव काडल्यार बरो बरेंपण जाता, ताच्या नांवान जायतें बरेंपण जाता. पेद्रो आनी जुवांव त्या देवळाक त्या दोनपराच्या वेळार वेता आसतना तो थोंटो थंयसर बसून आसलो आनी तांचे लागीं भीक मागतना पेद्रून म्हणलें उतरां आमचे लागीं रुपें वा भांगार ना, भागार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सांगता उठ आनी चल. ताचें नांव
जेजूचे नाव आमी काडल्यार आमकां बरेपण आसा. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, खाली कश्टाक, पिडेक, दुखांक, समस्यांक पळोवन निराशे जावन खंगाल जावच्या बदलाक जिविताच्या हर एका घडये आमी उलो मारी जाय जाल्लें नांव जेजूचें नांव, सोमयाचें नांव. आनी सोमया लागीं आमी मागोंक जाय, सोमया आमकां बचाव कर, सोमया आमची जतन कर, सोमया आमकां सांबाळ, सोमया आमची बिरमत पाव. हें आमी हर एकल्यांनी मागोंक जाय. त्या सोमया मुखार आमी आसा मोगाचें न्हू. एक घडीभर आमी दोळे धांपया, एक घडीभर आमी दोळे धांपया. सगळो संवसार सोमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया मोगाचें न्हू. एक घडीभर सोमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया. सगळो संवसार प्रत्येक जावन ही मारेकार पिडा, कोरोना पिडा सोमयाच्या पांयां तळ आमी ह्या घडये समर्पण करुया. आमचो भाऊ MP कदाळाय म्हणटा, आमचे मागणे भावाना आमी मागत जाय आनी मागत जाय आनी मागत जाय. आमच्या मागण्याचें बोळ चड जाय जाय. आमचे मागणे पावना, आमच्या मागण्याची सकत पावना. आमी चड आनी चड मागत जाय, चड आनी चड विनवणी करी जाय आनी चड आनी चड सोमयाच्या पांयां तळ आमी येवंक जाय म्हणटा. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सोमयाच्या सक्तेचेर आमी पातयेवया. सोमयाच्या सक्तेचेर आमचे रोग ताणें घेतले, आमची पिडा शिडा ताणें वावयली. जर तर तो आमचे रोग वावूंक शकता, पिडा शिडा गुण शकता जाल्यार आमी कित्या भियोवचें. विश्वास ताचेर पातयेनी ताचें नांव आमी हर एक घडी उलो मारूंक जाय. ताचें नांव हर एक घडी आमी उलो मारूंक जाय. त्या नांवांत आसा सुडका, त्या नांवांत आसा बचावी, त्या नांवांत आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी बरेपण. तें ताचेर पातयल्यार मात्र तें नांव आमच्या तोंडान येता. त्या सोमयाक पळयल्यार मात्र तें नांव आमच्या तोंडान येता. ताणें केल्लें बरेपण आमी नियाळल्यार मात्र तें नांव आमच्या तोंडान येता. ताणें केल्लें बरेपण आमच्या पवित्र पुस्तकांत हर एक दीस आमी वाचल्यार तें नांव मात्र आमकां उडास येता. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, ह्या घडये त्या सोमयाच्या नांवाचेर आमी पातयेनी दवरया, त्या सोमयाच्या सक्तेचेर आमी पातयेनी दवरया. आमकां आनी सगळो संवसार प्रत्येक जावन ही मारेकार पिडा सोमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. सोमयाची सकत आघणीत, सोमयाची काकोलत ती व्हरती आनी सोमयाची दया ती व्हरती आटापोंग आमच्यान साध्य नत जाली. त्या सोमया मुखार आमी बसून आसा, त्या सोमया मुखार आमी बसून आसा. सोमयाचेर आमी पातयेवया. त्या नांवाक आमी उलो मारया. सोमयाचें नांव आमी उलो मारया. सोमयाच्या नांवान सगळ्या संवसारार आसली ही पिडा पयस सरोन दी. जें कितें त्या पेद्रोनो जुवांव सांगाता मेळोन म्हळें, आमचे लागीं रुपे वा भांगार ना, भांगार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सांगता, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सांगता. उठ आनी चल म्हळें. आज आमी म्हणया मोगाचें न्हू, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ही पिडा बेगीनच पयस सरोन दी, ही पिडा बेगीनच नाश जावं दी. सोमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बरेपण वाळोवन दी म्हणून त्या सोमयाक आमी उलो मान, त्या सोमयाच्या नांवान आमी मागया मोगाचें न्हू. आनी त्या सोमयाच्या नांवाक आमी मान करया. त्या सोमयाचें नांव आमी उलो मारया. त्या सोमयाच्या नांवांत बरेपण वाळोवन दी, बरेपण जावं दी. आनी हर एकलो, हर एक परजा ह्या संवसाराच्या कोनशा कोनशात हांव सोमयाची अगणित सकत वळखूंक सोकोन दी. आनी ह्या सोमयाच्या नांवाच्या पवित्र नांवाच्या सक्तेक उलो मारून दी. आनी हर एकल्याच्या तोंडांत हांव हे सोमयाचें नांव वाळोवन दी म्हणून आमी मागया, आशेवया. आनी ह्या नांवाक उलो मान, ही पिडा सोमयाच्या त्या पवित्र नांवाक सक्तेक आमी समर्पण करन त्या सोमयाक आमी उलो मान, त्या सोमया कडेन आमी मागया. जेजूच्या नांवान सैतान कांते लापता. हालेलुया. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान सैतान सतपोन धांवता. जेजूच्या नांवान रावच्या सांगोन आमकां आडावंक शकता. जेजू जेजू जेजूच्या नांवान सैतानचें जावन आसा. जेजूच्या रक्तान, जेजूच्या रक्तान, जेजूच्या रक्तान सैतान कांते लापता. हालेलुया. जेजूच्या रक्तान, जेजूच्या रक्तान सैतान सतपोन धांवता. जेजूच्या रक्तान रावच्या सांगोन आमकां आडावंक शकता. जेजू जेजू जेजूच्या रक्तान सैतानचें जावन आसा. जेजूच्या उतरान, जेजूच्या उतरान, जेजूच्या उतरान सैतान कांते लापता.
जेजूच्या उतरान जेजूच्या उतरान सैतान सैत पोल धांवता जेजूच्या उतरान रावच्या ओगता सांग कोण आमकां आडावंक सोदता जेजू जेजू जेजूच्या उतरान सैतानचें सावन आसा जेजूच्या कुर्सान जेजूच्या कुर्सान जेजूच्या कुर्सान सैतानकां तें लागता हालेलुया जेजूच्या कुर्सान जेजूच्या कुर्सान सैतान सैत बोल धांवता जेजूच्या कुर्सान रावच्या ओगता सांग कोण आमकां आडावंक सोदता जेजू जेजू जेजूच्या कुर्सान सैतानचें सावन आसा सैतानचें सावन आसा सैतानचें सावन आसा Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भावन आनी भयणीनो ही कोरोना पिडा विस्तारून म्हयने जाले वा विस्तारून आसा म्हण येत आनी फाटल्या साबार म्हयन्यांत हांव आमी मागोनूच आसा हर एका कडेन मागणे 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 चलोवन आसा सगळ्या संवसारा बर ही पिडा बेगीनच नापाय जावं दी ह्या पिडेंत हांव आमकां सुटका दी ह्या पिडेंत हांव आमकां बचाव कर ह्या पिडेंत हांव आमकां बरेंपण दी म्हणून हर एकलो लोक मागोनूच आसा पूण आमी कितलें मागता ताचे चड रितीन ही पिडा विस्तारून आसा त्या लागून साबारांनी ह्या दिसांनी सावालां विचारलीं आसात आमच्या मागणे देव आयकता गी आमच्या मागण्याक सकत आसा गी आमचो देव न्हिदोन पडला गी आमच्या देव आमकां कित्याक पावना आमचो देव कित्याक एकतपडी ही पिडा आमचे तावन पयस करिना वा ही पिडा एकतपडी कित्याक आमचे तावन नापयस जावन वसना अशें सावाला वयर सावालांय आमकां आयकूंक मेळटात आराधन म्हणटाना मागणें म्हणटाना तुमी इतलें आराधन करतात इतलें मागणें करतात कितें बरेंपण जालां कितें बरेंपण जाता थोड्यांची सावालां मोगाच्या भावन आनी भयणीनो वांजेलाक आमी परतून पाटया वांजेलांत जेजू वारें वादळ थंड करता तें एक गणित पवित्र पुस्तकान आमकां वाचूंक मेळटा सीस त्या दोनीचेर वा तारवाचेर पैन करनासरले दोनीचेर पैन करनासरले जेजूय तांच्या सांगात आसलो आनी जेजू माचव्याचेर न्हिदोन आसलो तांच्या सांगात येताना जेजू माचव्याचेर न्हिदोन आसलो आनी भोंवतणी वारें वादळ उठोल्लें दर्या लारां दोनीक मारून आसली उदक वाळोवन कठीण बळान वाळोवन आसलें वारें वाळोवन आसलें आनी सीस कांगाल जाल्ले भियेल्ले देदेस्पर जाल्ले एका लेखान आनी जेजूक उठयतात आनी म्हणटात इतलें गडबड जाता येता हें पुरो घडटा तूं न्हिदोन आसा गी तूं न्हिदोन पडला गी आमची तुका कांय पडोवन वचो ना गी आमचो तुका मोग ना गी आमी इतलें कांगाल जाल्या इतलें देदेस्पर जाल्या आमी इतलें कंतिश्ट जाल्या आनी तूं न्हिदोन आसाय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो हें घडीत नियाळ करतना जेजू न्हिदोन आसलो गी जावं पुरो वारें वादळ उठल्लें जावं पुरो लारां मारूंक लागलीं आनी थंयसर परिस्थिती बिगडलेली पूण जेजू तांचे सांगाता आसलो जेजू तांचे सांगाता आसलो जावं पुरो जेजू एकतवडी नीव रावना त्या मारीपातांचो भावार्थ घट करूंक तांची पातयेनी घट करूंक तांचो विश्वास घट करूंक आनी देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना देवाची पदवी महिमा दाखोवचे खातीर वा जावंक पुरो ही देवाची मांडवळ देवाचें योजन त्या मारीपात बरेंपण मनशा कुळा जावचे खातीर आजी मोगाच्या भावन आनी भयणीनो जावंक पुरो आमी मागता सुमयेचेर आमकां विश्वास आसा सुमयेचेर आमकां पातयेनी आसा पूण एकतवडी ही पिडा पयस सरोना जावंक पुरो पूण एक सत आमकां आमचे मागणें आमचो सोमी आमकां समजयता गी आमचो सोमी आमचे सांगात आसा वारें वादळ उठिल्ल्या वेळार तो आमकां सांडून पयस वचना आमचे तान पयस जावन न्हिदेंत पडना
बदलाक आमचे सांगाता तो आसा. आमच्या कश्टा वेळार, आमच्या दुखा वेळार, आमच्या बेजारा वेळार, भिरांते वेळार, कांगाल जाल्ल्या वेळार हर एक घडी आमचे सांगाता तोय पैन करता. आमचे सांगाता तो पैनारी, आमचे सांगाता तो समकाता. आमकां एक सुरे सांडून घालिना. आमचे सांगाता तो आसा, आमचे सांगाता समकाता. हे आमी उडासान दवरचे. आमच्या बगलेक तो आसा, त्या देखून आमची पातयेनी ताचेर, आमचो विश्वास ताचेर. पूण आमी म्हणूंक जाय ताचे कुशेक आमी खालती मान घालूंक जाय. ताची खुशी कितें तें जाव आमी म्हणूंक जाय. हे आमकां आमकां आसा जाय. ते पातयेनी तो विश्वास आमकां आसा जाय. गेत्सेमनी मळ्यांत तो जेजू दिंबयेर सरपडलो. ताच्याय जिवितान कश्ट आयले, ताच्याय जिवितान दूख आयलें, ताच्याय जिवितान बेजाराय आसली. पूण बापाचे ताका पातयेनी आसली. बाप ताचे सांगात आसलो. आनी एका घडये तो म्हणलो, साध्य जाल्यार म्हज्या वयली काल्स निवार, साध्य जाल्यार म्हज्या वयले कश्ट पयस कर. पूण तक्षण जेजू म्हणटा, म्हजी खुशी न्ही बघा तुजी खुशी जावं. म्हजी खुशी न्ही बघा तुजी खुशी जावं. आनी बापाच्या खुशेक ताणें कालते मान गेले. बापाची खुशी ताणें कश्ट सोंसे जाय, कुर्साक वेंग मारी जाय, कुर्साचेर मोरा जाय. आनी त्या मारिपात मनशा कुळाची सोडवण, मनशा कुळाचे पातकाचेर जैत, मनशा कुळा बाचावी, त्या मारिपात म्हणलें बापाची खुशी जावन आसली. आनी त्या देखून बापाच्या खुशेक ताणें कालते मान घालो. मोगाल भवन आनी भयणीनो, वारें वादळ येताना सिसा समकाता समकाल्लो तोच जेजू हांगासर आसा. दुसरो जेजू न्ही. आमकां एकलो तो सोमी, आमचो एकलो तो देव तसो सोमी हांगासर आसा. ताचे जिवितांती कश्ट आयिल्ले, ताचे जिवितांती समस्या आयले, ताचे जिवितांती तो रडलो, ताचे जिवितांती तो कुर्साक वेंगमान समकालो फुडो धांवना. कुर्साक धर्न फुडें गेलो, तो कुर्साक वेंगमान फुडें गेलो बापाची खुशी करच्या. तर मोगाच्या बाबा आनी भयणीनो, आमी सुमयाच्या कुशेक खालती मान घालूंक आसा. पूण आमची पातयेनी आमी सांची न्ही, आमचो विश्वास सांचो न्ही, पूण सोमी आमच्या सांगात आसा. सगळे संवसार बरो वादळ उठला आनी भिरांत उठल्या, आकांत उठल्या, पूण आमचो सोमी आमच्या सांगात आसा. आमचो सोमी आमच्या सांगात आसा. जावं आमचें उणेपण, जावं आमचें अस्कत गाय, थोडें बरेंपण सोडूंक अडकल जाता जावं की पुरो, पूण आमी पातयेनीन मागोंक जाय. सोमयाक एक घडी पुरो, सगळें नीव रावंक, बरेंपण हाडूंक ताका एक घडी बरो. पूण आमी पातयेनीन निरंतरी सोंसणीकायेन आमी मागोंक जाय आनी मागोंक जाय आनी मागोंक जाय. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, सोमयाक आमी सांगया, सोमया तुजेर हांव पातयेतां. एक घडये आमचे दोनी हात आमच्या मुखार आमी उदारे दवरया, आमच्या मुखार आमी उदारे दवरया. संकेत जावन आमी कितेंच न्ही, आमी कितेंच न्ही, आमी रिती ह्या संवसाराक आयिल्ल्या रिती आमी पाटीक वेचें. आमी कितेंय पुंज आयलां, कितेंय दास्तान गेलां, आमी कितें स्वर्ण वचना, हें सगळें सोमयान आमकां दिल्लें. पूण सोमी आमच्या सांगात आसा. आमकां जिवीत दिल्लो, जिवीत चलोवचो, निमाणे जिविताच्या शेवटा पावोवचो सोमी आमच्या सांगात आसा. आमच्या सांगाता समकाता. आमकां एक सुरें सांडून वचना. त्या देखून आमी त्या गितांत म्हणटा, एक सुरो हांव न्ही सोमी आसा म्हजे सांगाता. एक सुरो हांव न्ही सोमी आसा म्हजे सांगाता. वय मोगाच्या भावा आनी भयणी, एक सुरी आमी न्ही, सोमी आसा आमच्या सांगाता. सोमयाचो उजवात आमच्या बगलेक आसा, आमच्या सांगात आसा, आमचे वयर सोमयाचो उजवात आसा. तर सोमयाचेर आमी पातयेया, सोमयाचेर आमी पातयेवया, सोमयाचेर आमी विश्वास दवरया. परतून आनी परतून काल जाणटा सांगया, दुबाव नाका, दुबाव नाका. सोमी आसा गी, सोमी खंय आसा, कित्याक हे कश्ट, कित्याक ही पिडा पयसरना, दुबाव नाका. सोमयाचेर पातयेनी दवरया, सोमयाचेर विश्वास दवरया, सोमयाचेर सांगया, सोमया तुजेर पातयेता, तुजेर पातयेता, तुजेर विश्वास दवरता. कित्याक तूं सोमी, तूं सोडवणदार. म्हणलें सोमयाक आमी सांगया, सोमयाचेर आमी पातयेवया, सोमयाचेर विश्वास दवरया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, सोमयाचेर पातयेनी, एकल्याचेर मात्र, एकल्याचेर मात्र, दुसऱ्या खंयच्याय सक्तेचेर न्ही, सोमयाची सकत अगणित. त्या देखून सोमयाचेर पातयेवया, सोमयाक सांगया, सोमया तुजेर हांव पातयेतां, तुजेर हांव पातयेतां. सोमया तूं एकलो मात्र, तूं एकलो मात्र आमकां सुटका दिवचो, आमकां बरेंपण दिवचो. त्या देखून तुजेर हांव पातयेतां. सोमया तूं आमकां सांबाळ, सगळो संवसार तूं सांबाळ. ही पिडा तावन आमकां निवार, ही पिडा बेगीनच पयस कर सोमया, बेगीनच पयस कर. हें वायरस बेगीनच नाश जावं दी सोमया. म्हूण सोमयाचेर आमी पातयेवया, सोमयाचेर आमी पातयेवया मोगाचेनो. आनी सोमयाचेर आमचो भावार्थ घट करया मोगाचेनो.
आमी चंचल जावचे नाका, खंगाल जावचे नाका, बदलाक आमचो बाबार्थ आमी घट करया सुमयाचेर, आमची पातयेनी सुमयाचेर आमी घट करया आनी सुमयाक समर्पण करून सुमया कडेन आमी मागया, सुमया कडेन आमी मागया आनी परतून सांगया, सुमया तुजेर एकल्याचेर मात्र म्हजी पातयेनी हांव तुका पातयेता सुमया म्हणया. तुजेर हांव पातयेता जेसू मोगळा, तुजेर हांव पातयेता जेसू मोगळा. कश्टांची मोडां मोचेर आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयेता जेसू मोगळा. तूं मोसो इश्ट मोगासो हर करचे म्हाका पावसो. तुजेर हांव पातयेता जेसू मोगळा. तुजेर हांव पातयेता जेसू मोगळा. कश्टांची मोडां मोचेर आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयेता जेसू मोगळा. तुजेर हांव पातयेता जेसू मोगळा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमकां कितले देव आसात? कितले देव? एक देव. एका देवा थंय तेग जण. आमी म्हणटा आमचो देव त्रिएक देव, देव बाप आनी देव पूत आनी देव पवित्रात्म, हे तिगी जण सांगत आसा. संवसाराच्या सुरवेतावन आज पर्यंत सांगत आसात. तांचो वावर सांगता वावुरतात आनी प्रत्येक जावन ह्या तेगांयकी तांचो म्हणलो वावर आसा. बाप रचणार, पूत सोडवनदार आनी पवित्रात्म पवित्र करणार. संवसाराच्या सुरवेतावन पवित्रात्म्याचें हजरपण आसलें, हजरपण आसा, अजुनी आसा, हे आमी अनुभव करना आसा. आनी ह्याच विशयांत आज आमच्या बाबा एमपीन आमचे लागीं उलयल्लो, आमकां शिकोवन दिली, आमकां समजोवन दिली पवित्रात्म्याचें सकत, पवित्रात्म्याचें बळ कितें आनी आमच्या जिवितांत कित्या खातीर पवित्रात्म्याची देणी आमकां गरज आसात, कित्या खातीर आमच्या जिवितांत पवित्रात्म्याची फळां आमकां गरज आसात, ताणें आमकां सविस्तार विवाद दिला. पवित्रात्म्याच्या सक्तेन मागलें आमी गणितान नियाळ केली, आमी आयकलें. पवित्रात्म्याची सकत गरज आसा म्हाका. पवित्रात्मो संवसाराच्या सुरवेर हो संवसार रचतना सक्कड संगती मांडावळ्यान घालतलो, सक्कड संगती मांडावळ्यान घालतलो आनी त्यात पवित्रात्म्याच्या सक्तेन सभा जाणांक अभिषेक केल्लें, मागलेलें, राय जावन प्रवादी जावन नितीक जावन मागलेलें, हें आमी जायतें आयकलां नियाळ्ळां. आनी असल्या पवित्रात्म्याक जेजून आमकां दिल्लो एक मजतदार जावन, एक सांगाती जावन, एक इश्ट जावन आमचे सांगात आसच्याक ह्या पवित्रात्म्याची सकत, ह्या पवित्रात्म्याचें बळ तें अगणित जावन आसा. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, ह्या पवित्रात्म्याच्या हजरपणा वरवीं आज जायतें बरेंपण सगळ्या संवसारा बरो जाता. ह्या पवित्रात्म्याच्या सक्तेन जायतें बरें मिसांव जावन आसा. ह्या पवित्रात्म्याच्या सक्तेन
सक्तेन सुवार्ता बळान सगळ्या संवसाराभर परगट जाता आसा. ह्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सोम्याची अगणित सकत सभा जणांक उगडापें जाता आनी वत्तो पवित्र आत्मो आमच्या संगत आसा. ह्या घडये आमच्या संगत आसा. ह्या पवित्र आत्म्याची सकत आमकां गरज आसा. ह्या पवित्र आत्म्याची देणी आमकां गरज आसा. ह्या पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां गरज आसा. ह्या पवित्र आत्म्याची फळां आमकां गरज आसा. मोगाच्यानो आज ह्या कोरोना पिडे वेळी सगळ्या संवसाराची रीत सुकल्या, सगळ्या संवसाराची मांडावळ बदलल्या, सगळ्या संवसारांत आज कितेंय सोडून घडलां आनी आज असल्या परिस्थितींत आमी पवित्र आत्म्या मागोवंक जाय. पवित्र आत्म्याचेर आमकां पातयणी आसूंक जाय. पवित्र आत्म्याचेर आमकां विश्वास आसूंक जाय. कित्याक पवित्र आत्मो पवित्र करूंक शकता, सगळ्या संवसारांत पवित्र हाडूंक शकता. मेळ्ळें आसलें सगळें नितळ करूंक शकता, वायट आसलें पयस करूंक शकता. पवित्र आत्म्याची सकत ती अगणित ती वर्ती जावन आसा. आमी पातयेल्यार मात्र पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी अभिषेक जातले, आमचो भाव आनी भयण अभिषेक जातले, सगळो संवसार अभिषेक जातलो. हें सत त्या देखून सोम्यान दिल्लें. सोम्यान बश्टें पवित्र आत्म्या दिल्लो न्ही, पवित्र आत्म्याक आमचो सांगाती जावन दिल्लो. कश्टा वेळार, दुखा वेळार, पिडेशिडे वेळार आमच्या सांगाता बगलेक रावच्या खातीर, आमकां पवित्रपणान भरच्या खातीर, आमकां सुडका दिवच्या खातीर पवित्र आत्मो आमचो मजतदार आमच्या सांगाता आसा. आमच्या बगलेक तो आसा, पवित्र करतेत आसा. मोगाच्यानो आज आमी ह्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेचेर पातयेवंक जाय. कित्याक आमी नियाळ केल्लें ह्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते विशयांत आनी आमी मागलें पवित्र आत्म्याच्या ध्याना खातीर, फळां खातीर. सर मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, प्रत्येक जावन ही पिडा नापास जायचे, ही पिडा पयस सरायचे जाल्यार पवित्र आत्म्या खातीर आमी मागाचे. सगळो संवसार पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक आमी समर्पण करीचे. मोगाच्यानो सगळो संवसार हर एका मनशाक सोम्यान ह्या पवित्र आत्म्यान मागूंक जाय. आज परत हे आमचें मागणें जावंक जाय. मोगाच्यानो आज आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारूंक जाय. सगळ्या संवसारात एका कोनशातावन आनी एका कोनशात पर्यंत हर एका सुवातेर ह्या पवित्र आत्म्याचें हाजरपण ह्या घडये वाळोवंक जाय. जाय पवित्र जाय ही आमचें मागणें, ही आमचें पातयेनी. मोगाच्यानो त्या देखून ह्या घडये आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारया. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेचेर आमी पातयेनी दवरया. सोम्यान आमकां दिल्लो आमचो सांगाती जावन ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं इतलें बरें काम मुंदरसून आसा, इतलें बरेंपण जाता जाल्यार आज आमी ह्या सक्ते खातीर हर एकल्यानी मागोवंक जाय. सगळ्या संवसाराची रीत सुकल्या, मांडावळ एकाल्याकान सुकल्या, परत ती ऑर्डरार येवं, परत ती सारकी जावं, ही पिडा पयस सरच्या खातीर आमी मागोवंक जाय. आमी पातयेनी दवरया. साध्य आसा, हर एक संगती साध्य आसा. सोम्याक असाध्य म्हणल्यार खंयचें ना. सोमी ह्या पवित्र आत्म्याक आज परत ओतूंक जाय. ताणें सगळ्या संवसाराक ताणें ओतूंक जाय आनी हें कितें सोडून घडलां, पिडा विस्तारून जा, हें सगळें पयस सरूंक आमी मागोवंक जाय. मोगाच्यानो मागोवंक जाय. ही आमची पातयेनी, ही आमची आशा. तर आमी सगळ्यां उबे रावया. आमचे दोनी हात आमी उबारून धरया. आमचे दोनी हात आमी उबारया. आमचे दोळे आमी धांपया. हे दोनी हात म्हज्या भावाचेर, म्हज्या भयणीचेर आनी सगळ्या संवसाराचेर आमी विस्तारावचें म्हणल्यार आमी उडासान दवरया. आनी आमी मागचें ह्या घडये ह्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते खातीर हो सगळो संवसार पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन अभिषेक जावच्या खातीर, अभिषेक जावच्या खातीर जशें त्या सर्वेस्परा देवान अभिमेलाक थंयसर मागलें, जायत्या जाणांक दाविदा मागलें, सबारा मागलें आनी पवित्र आत्म्याची सकत तांचे भितर वाडली आनी ते बळवंत जावंक पावले की सगळे पवित्र आत्म्याची सकत नव्या सोल्ल्यांत ह्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते मारिपात मोरी गर्भेस जाली. जेजू क्रिस्ताक तिणें जल्म दिलो पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या हाजरपणा वरवीं जायतें बरेंपण जावन येता जालां. तर असल्या पवित्र आत्म्याक मजतदाराक आमी उलो मारया. मोगाच्यानो प्रामाणीकपणान मागया. मोगाच्यानो काळजांत पातयेनीन मागया. मोगाच्यानो हो पवित्र आत्मा सगळ्या संवसाराभर ह्या घडये वचच्या खातीर, सगळो संवसार अभिषेक जावच्या खातीर, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन अभिषेक जावच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया. पवित्र आत्म्याची सकत, पवित्र आत्म्याची कृपा, पवित्र आत्म्याची देणी, पवित्र आत्म्याची फळां सगळ्यांनीतल्यान ह्या घडये वाळोवन दी. आज सोमी परत नवे पेंतेकस्त जावन सगळो संवसार ताच्या सक्तेन अभिषेक करून दी. अभिषेक करून दी. मोगाच्यानो अभिषेक करून दी म्हणून मागया. आमच्या काळजांत ये पवित्र आत्म्या म्हणून आमी मागया. पवित्र आत्म्या ये म्हणून देवून ये सोम्याकडे पवित्र आत्म्या वच म्हणून आमी मागया. मोगाच्यानो मागया. आमच्या भावा भयणीक ह्या पिडेक वळख जाल्यांक हर एकल्याक सोम्याच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून मागया. मोगाच्यानो ह्या पिडेस्तांक सेवा करच्या धाकटेरांक नर्सांक सोम्याक समर्पण करून आमी मागया. मोगाच्यानो सगळ्या संवसाराभर ह्या पवित्र आत्म्याची सकत ह्या घडये वाळच्या खातीर, पवित्र आत्म्याच्या सक्ते वरवीं, कृपे वरवीं अभिषेक जावच्या खातीर
खातीर असल्या आत्म्याक आमी मागया मोगाचें आमचे हात वयर घाल प्रामाणीपणान खाल जावन अभिषेक करच्या खातीर आमी मागया सगळो संसार परताचो एनॉइंट जावच्या खातीर आमी मागया आमी मागया पवित्र आत्म्याच्या ध्याना खातीर पवित्र आत्म्याच्या ध्याना खातीर पवित्र आत्म्याच्या फळा खातीर पवित्र आत्म्याच्या येण्या खातीर ह्या घडी आमी मागया पातयेनीन भावार्थान आमी मागा पातयेनीन मागया आमी पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे देवो Jesus, Jesus. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे देवो सगळो संसार आमचो पवित्र कर सगळो संसार या सगळ्या संसाराचो कोणसो होय आमकां तुजी कृपे देणी बोळाधिकार आमची असची न्ही लाभय आमकां तुजी कृपे देणी बोळाधिकार आमची असची न्ही बोळाधिकारची सर्व आमी दिंबी घालया सोम्याचे आशिर्वाद आमी सोडूंक येता ताच्या पयलें एक घडी भर आमची आनी आमच्या भाव भयणीची सर्त सावां आमी मागता आराधन सुलोवन वता सभा जाणांनी सगळ्या संवसारा भरात हांव तांचे खातीर मागोवंक सभारांची त्या सवाई दान दितात मागोवंक सांगतात आनी आमी सभारांक सांगलां आमी मागता तर मोगाच्यान एक घडी भर दोळे आमी दाबया सगळ्या संवसाराक परत हेवटी सोम्याच्या पांयां तळ आमी हाडया मागया हक्या पवित्र सभे खातीर आमी मागया आमच्या पापा फ्रांसिसा खातीर जायती शिकोवन आमकां दिता आनी प्रत्येक जण ह्या कश्टांच्या पिडेशिड्या वेळार तोय आमच्या संगत आसा मागता ह्या पापाक राखच्याक बरी भलायकी मेळच्याक सर्व कार्दिनालांक आर्चबिस्पांक याजकांक धार्मीक भाव भयणीक सोम्याच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया तांचे खातीर आमी मागया तांणी सोम्याची बरी खबर परगटच्या खातीर सोम्याची सकत तांच्या तबेन आसलेल्या लोकांक दिवच्या खातीर सोमी तांकांय अभिषेक करच्या खातीर मागया आमच्या भारत देशा खातीर मागया आमचो सगळो देश सोम्याच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया आमची मंगळूर दियेसी सोम्याच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया आमच्या गवळी बापां खातीर विशेश तरान तांचे खातीर आमी मागया फाल्यां ते गवळी म्हणून प्रसार केल्लो दीस जावन आसा आनी आमच्या दियेसीन फाटल्या 2 वर्सांत हांव जायतो वावर तांच्या मुखेलपणाखाल चलोवन आसा तांकां बोळबलायकी पवित्र सकत करपा देणी मेळचे खातीर तांचे खातीर विशेश तरान मागया आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया आमची कुटुंबां सोम्याच्या पांयां तळ आमी हाडया आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक आसान्याच्या नांवान उडासा काडया तांचे खातीर मागया परगांवांत आसलेल्या भावंडांचो उडास काडया आमी हांगा सावन ती थंय आसाव एका लेकान आमकांय बे तांकांय बे तांचे खातीर आमी मागया सोम्यान तांकां राखच्याक सांबाळच्याक तांची जतन करच्या खातीर आमच्या भुरग्या बाळांक सोम्याच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया तांचे खातीर मागया ल्हान भुरग्यां खातीर आमच्या घरांत आसल्या मालगड्यांक सोम्याच्या पांयां तळ समर्पण करया सोमी तांची विशेष तरान जतन करच्या खातीर प्रत्येक जावन ह्या कोरोना पिडेक वळख जाल्ल्या आस्पत्र्यांनी वा इतर क्वॉरंटायन जाग्यांनी वावर आसात भावंडांक कश्टातात थोड्या जाग्यांनी ह्या सकट भाव भयणीची आमी उडास काडया सोमी तांचे सांगाता रावोन दी तांकां धैर्य दिवन दी तांच्या सांगाता रावोन दिवन मागया प्रत्येक जावन आपणाचो जीव रिस्केर घाल म्हणल्या बरी ह्या पिडेस्तांची सेवा करच्या धाकट्यां खातीर नर्सां खातीर आमी विशेष तरान मागया जायतो वावरती करतात हांव हर एक दीस म्हणल्या बरी सभा धाकट्यांक मेळटा तांचो जीव रिस्केर घाल म्हणल्या बरी
ती सेवा दिवनंत आसात, बरेंपण करनासात, सुमयेचें बरें मिसांव तें करतात, तांच्या खातीर विशेश तरान मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक विसरलां तांचे खातीर आमी उडास काडया, तांच्या तेसांवा खातीर मागया. कोणाक आमी मागता म्हूण सांगलां तांचे खातीर मागया. आनी आमची वैयक्तीक तेसांवा मागणी पिडेस्तां खातीर प्रत्येक जावन, आस्पत्रेंत आसल्यां खातीर आनी प्रत्येक जावन परगांवांत आसलेल्या सक्कड आमच्या भावंडांचो आमी उडास काडया. आमचे देश जावन सगळे जावन साबार जाणां परगांवांत वावर करतात, साबारांचें काम गेलां, काम ना सारकें, कधी बेजारां येतात, तांचे खातीर विशेश तरांनी आमी मागया. सुमयेच्या पांयां तळा समर्पण कर, सुमी तांकां दैट दिवन दी, बॉल दिवन दी, तांच्या बगलेक रावों दी म्हणून. आनी आतां सुमयाचें आशिर्वाद आमी घेवच्याक जोडच्याक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांत. येद्या व्हडा साक्रामेंतांत सस्तांग नांवान करुया, पुर्विल्या त्या रुपा बोतला नव्यो रिती आदर्या. Salvon vecha ăscătuișea, babartace moltivea, să se bapa tășei sputa, îlăsani stutisa, podvi mai săsna, एका स्थाळ्यान अर्सिता, तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावता. आमेन. प्रार्थुया. ये देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडोनेचो बल सदांच आमचे दे आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्टराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. प्रत्येक जावन आज तुजे समका जमलेल्या तशेंच घरांनी आसलेल्या समेस्त आमच्या भाव भयणीचे तुजे आशिर्वाद आवत. हर एकल्याच्या बगलेक तूं राव, तांकां धैर्य दी, तांची जतन कर, सांबाळ. दिसपरतो ग्रास, दिसपरतो वावर तांकां दी आनी तांच्या कश्टा दुखान कधी दुखीन तूं तांच्या बगलेक आसाय म्हणलें धैर्य तांकां भोगूं आनी सदांच तांची जतन कर म्हूण आमी मागता. तूं जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन.